फाटल्या 2.5 वर्सां सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. हे स्मार्ट सिटी खाला वेगवेगळे प्रकल्प उबारिल्ले पळोवपाक मेळटा. स्मार्ट सिटी हे प्रकल्प उबारपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता. मात हे प्रकल्पाचो खरोच उपयोग जाता वा ना पळयात पुराय बातमी. पणजे ही गोयची राजधानी आणि मुखेल स्तंभ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक राजधानीत येतात. 2 ते 2.5 वर्सां जाली स्मार्ट सिटीचे काम सुरू आसा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्ल्या प्रकल्पांची ओवतिकाय जाल्या. हे प्रकल्प उबारपाक स्मार्ट सिटीन कोट्यांनी रुपया खर्च केला खरो, मात वेळार देखरेख करूं नाशिल्ल्यान हे प्रकल्पांची ओवतिकाय जाल्या. स्मार्ट सिटीत आशिल्ल्या सुविधांचो कांय लोक दुरुपयोग करतना दिश्टी पडटा. देखून स्मार्ट सिटीन हे प्रकल्पांची देखरेख करपाक सुरक्षा रक्षक दवरचो, तशेंच हाची जबाबदारी महानगरपालिकेक दिवची अशी मागणी आदले महानगरपालिकेचे महापौर उदय मडकयकार हांणी केल्या. पण आता तुवें नांवां घेतलें, योग सेतू जालो, मिरामार जालें, मागीर हांव मेयर आसतना ते म्हणजे ते पयलीं रोज गार्डन म्हणून आसा गीता बेकरी कडेन ओपोजीट, अशी खंयची खुबशी जागे जे गव्हर्मेंटान जावं CCPन जावं स्मार्ट सिटीच्या अंडर हे सगळे डेव्हलप केल्ले आसा. आनी हे खरेंच सारकें मेंटेन जावंक जाय आनी हेचो वापरूय बरे भशेन जावंक जाय. खुबशे कडेन रातचे पळयत जाल्यार कोण अशे भलतेच कोण सोरो पिवन असो न्हिदता, म्हणजे ते सारके यूज जायना. खंय तरी एक सेक्युरिटी हांगा दवरूंक जाय आनी खरेंच लोकांची एक जबाबदारी आसता. लोकांनी एक जबाबदारीन हो जागो स्वच्छ लीप दवरप तेंची एक जबाबदारी आसता. पूण खंय तरी आमी हे यूज करपाक मेंटेन जावपाक आमी फाटीं पडल्या. पयशे वेस्ट अशें म्हणना आमी, पूण योग्य तरेन ते मेंटेन जायना. मेंटेन जावंक जाय. आनी खंय आतां एक एग्जाम्पल मिरामारचे आसा ते चिल्ड्रन पार्क, जे इक्विपमेंट आसले ते सगळे पिड्ड्यार जाले. सगळेच पिड्ड्यार जाले. भुरग्यां खातीर भुरग्यांक खेळपाक एक तो पार्क तो मिरामार बिचाच्या सारक्या एंट्रन्साकूच. पूण अशी गजाली खूब कडेन जाता. तेन्ना एक ती मेंटेन हँडओव्हर करपाचें आसता. प्रोजेक्ट आतां स्मार्ट सिटी जालें आनी स्मार्ट सिटी हे कंटिन्युअस मेंटेन करूंक शकना. स्मार्ट सिटी काम कितें आसा की तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करप आनी मागीर ते हँडओव्हर करप आनी खंय तरी एक वॉचमॅन दवरून जावं सेक्युरिटी दवरून हे मेंटेन करूंक जाय सारकी. स्मार्ट सिटी खाला जी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिला ताची देखरेख करून नाशिल्ल्यान वायट स्थिती आसा. हे प्रकल्प उबारून फक्त पयशे इबाड केला अशें आप पक्षाच्या सिसील रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. आता वी आर रायट नाव इन मिरामार आणि रेक्रिएशन एरिया जाणट्यांक नाजाल्यार भुरग्यांक एक्सरसाइज झोन म्हणून केलेली. आय थिंक सो जस्ट लास्ट 1.5 year बॅक इनॉग्रेट केलेलें. आता परिस्थिती पळय, एवरीथींग इज करोडेड. हे कितें शार्प आयटम्स आहा हिंगा. आता एक धाकटो भुरगो येवन हात लावपाचो आशिल्लो, हांवें हात काडला. कित्याक इफ अ चायल्ड गेट्स इन्फेक्टेड विथ दिस रस्टी मटिरियल, the infection will be worse. So safety measures are not looked at too, and also maintenance. This whole place is a mess. आणि पयल्यार जे बसपाचे एरिया आसा ते कावडे आखतात हिंगा, कोण साफ करिना, कोण स्वीप करिना, and this place is a mess. So this is something that has been a total failure by the smart city. We're not even talking roads. We're not even talking roads right now. We're talking about recreational area and other things that have been done. It's a waste of money and it has been a disaster for Panjim city. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर.